NEPच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसलेल्या ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली. ह्या मिटिंगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान NEP इम्प्लिमेंटेशनाचेर डिसिजन दिलें. ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट वोकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 सब्जेक्टांचो फक्त प्रश्न उरतालो तांकां टीचर आनी हेजे. वोकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या स्कुलींनी टीचर्स ना तो टीचर्स दिवपाचो ठरला. फक्त तातूंतल्यान हे सगळेच 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातली शिकोवपा खातीर. पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टीचर नासल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम आसा. इंटरडिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आनी तांचो एडिशनली जो हिस्ट्री आनी जॉग्राफीचो टीचर जो आहा तो सब्जेक्ट मत जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनींग दितले. आनी आर्ट टीचर जो आसा पयली जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टीचर तांकां आमी आमच्या SCRTच्या मार्फत अपॉयंट करून ह्या सगळ्या स्कुलांनी तो टीचर दिवपाचें डिसिजन जालां. सो एकंदर NEP 2020 ते इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्डांतल्यान ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतलां. सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोन आमचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तांकां वेवस्थीत रित्या हो विशय समजून सांगतले. सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एड्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो. दुसरें एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एड्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जाली. गव्हर्मेंट हाय स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 सुमार टीचर्स रिक्रुटमेंट उरले ते फास्ट ट्रॅक करपा लायला. SCRT ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपा लायला. आमचे डायट इन्स्टिट्यूट हे SCRTच्या अंडर हाडपा लायला. ते ऑटोनॉमस आसल्या कारणान ते पोस्ट जाता तितले बेगीन भरपाक जातले. अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यो स्पीडअप करप हे आमी नेटान सुरवात केल्या जेणे करून फास्ट ट्रॅक करून सगळी एड्युकेशनांतली जे आहा पळय न्हू जून म्हयन्यांत एड्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व उरलेले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणां कडल्यान भरशे रिजॉल्व केले.